1 Maccabees chapter 3. 3. जुडास मॅकॅबेस जुडेवांचो फुडारी 166 to 160. ख्रिस्ती शोका आदीं जुडास मकाबेवसाची वाखाणणी. मातातियासा उपरांत मकाबेस म्हणलोलो जुडास ताचो पूत ताच्या जाग्यार फुडारी जालो. सगळ्या ताच्या भावांनी तशेंच ताच्या बापायच्या पाटलावदारांनी ताका आप-आपली मोजत दिली. आनी खुशे मनान तो इस्रायलाच्या झुजाचे तयारेक लागलो. जुडासान आपले पोरजेची किर्ती वाडयली. एका बलवंता भाशेन ताणें आपल्या आंगाक चिकट घाली. आपली हातयारां घेवन तो झुजूंक गेलो. आपली तरवार घेवन ताणें आपणाक जैत मेळयलें. दुस्मानांचेर आक्रमण करतना एका शिवां तो धेंकोर घालतालो. शिवांचो पोर आपणाक बोक्षें मेळटच गुरगुरता तसो तो गुरगुरलो. जे कोण उपदेसान आड वेतात तांकां ताणें नाटक केलें आनी पोरजे आड वेताले तांकां उलपावन उडयले. ताचे भिरांतीन कायद्यां आड चलपी मनीस लिपून भोवंक लागले. आपूण खंयचे वाटेन देवाचें तें नकलो जावन ताणें स्वतंत्रायेक येवकार दिलो. जायत्या राजांचें जिवीत ताणें चुरचुऱ्यांचें केलें आनी आपल्या कोडण्या उदेशी जाकोबाक खुशालकाय हाडली आनी ताचो उगडास सासणाक दवरलो. तो आख्या जुडेयांत भोंवलो आनी देव मंदिरांत आसलेल्या अधर्मी मनशांक नपयत केले. मारेकार कश्टांतलें ताणें इस्रायलाक वाटायलें. संवसाराच्या शिमापर्यंत ताचें नांव गाजलें आनी नश्टांतले तांकां ताणें एकठांय केलें. जुडासाचे सुरवेचे येस. तेन्ना अपोलोनियस हाणें विदेशी लोकांची एक फौज तयार केली. तातूंत सामारियकारांनी व्हडे संख्येन वांटो घेतलो. इस्रायल पुर्जेचेर आक्रमण करूंक तो तयार जालो. जुडासाच्या कानारी खबर पडटच तो आपली फौज घेवन भायर सरलो आनी तांचे आड उबो रावलो. ताणें जैत व्हेलें आनी अपोलोनियसाक जिवेशी मारलो. जायते विदेशी आपले जीव वाटावंक पावले आनी उरलेल्यांनी पळापळ काडली. दुस्मानांच्यो वस्तू लुटून व्हेल्यो. जुडासान अपोलोनियसाची तरवार आपणेक व्हेली आनी आपूण मरो पर्यंत ताणें ती तरवार वापरली. सेरोन सिरियेचे फौजेचो मुखेली जुडासाची खबर ताच्या कानाचेर पडली की ताणें कशे परी आपल्या विस्वासी मनशांक एकठांव एक फौज तयार केल्या आनी ताच्या फुडारीपणा खाला ते मनीस झुजूंक तयार आसात म्हणून. सेरोनान आपणाच भितर म्हणलें, ओ जुडास आनी ताचे भागीदार, जे आमच्या राजाचे हुकुमेक पाळो दिनात, तांचे वयर जैत व्हरून आख्या राष्ट्रांत म्हजी नामनां दवरतलो. उपरांत ताणें जुडासा आड उबो रावंक आपल्या खडेगांठ झुजाऱ्यांचो जमो तयार केलो. ताच्या जम्यांत चडशे देवधर्म मानदिनांत तसले आसले, जे इस्रायलाक बूत शिकोवंक जाय म्हणून ताका आपली मजत दिवंक तयार जालेले. जुडास आपल्या मनशांक घेवन बेथोरोन म्हणलेल्या दोंगराचे देंवतेर ताका फुडो करूंक म्हूण गेलो. पूण आपल्या सामकाराक एक व्हड फौज येताली ती तांणी देखली. ताच्या झुजाऱ्यांनी जुडासाक म्हणलें, आमी थोडेच जाण आसांव. येदे व्हड फौजेक आमच्यान कसो फुडो करूंक जातलो? त्या भायर आयज आख्खो दीस आमी कांयच खायनासतना उपाशी आसांव. तांकां जुडासान जबाब दिलो, आमच्यांत सक्ती आसत जाल्यार व्हड फौजेचेर जैत व्हरूंक व्हडलेंशें न्हय.
सर्गींचें बळ आमचे वाटेन आसल्यार केदेंय व्हड लोकांचे फौजेक आमच्यान फुडो करूंक जातलो. जिखप आनी हारप म्हणटात तें झुजाऱ्यांचे संख्येचेर ap-आपलोलें आसना. वयर थावन आयलोले सोबतेचेर आसता. आमचे दुस्मान एका मजबूत बळाच्या आदारान आमचेर आड उबे रावूंक येतात. तांचो हेतू म्हणटात तो इतलोच, आमकां नाटाक करूंक आनी आमच्या बायल भुरग्यांचो जीव काडूंक आनी आमचें सगळें लुटून व्हरूंक. पूण आमी झगडटाव ते आमच्या जिवा खातीर आनी धर्मा खातीर. आमच्या दोळ्या हुजीरूच देव तांकां जिवेशी मारतलो. देखून तुमी तांकां भिवूं नाकात. जुडास हें उलोवन सोंपता थंयच आसतना ताणें आनी ताच्या मनशांनी सेरोनाचे फौजेचेर आक्रमण केलें आनी तांकां जोडपावन उडयले. ते बेथोरोन दोंगराचे देंवतेर आसले. थंयचे तांकां उक्त्या जाग्यार धांवडायले आनी 800 मनशांचो जीव काडलो. जे कोण पळून गेले तांणी फिलिस्तेंवकारांच्या देसांत आसरो घेतलो. जुडासाची किर्ती राजाच्या कानार पडली आनी onbhavarthi जुडासा आनी ताच्या झुजां विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागले. राजा अंटियोकुसाच्या कानाचेर ही खबर पडली. वचत थंय जुडासाच्या ह्या जैता वयर लोक उलोवंक लागलो. पेर्सिया आनी जुडाचेर आक्रमण करूंक अंतियोकुस राजा तयार जाता. राजा लिजिया हाका राजपाल कसो वेंचून काडटा. राजा अंतियोकुसाच्या कानार ही खबर पडना फुडें तो सगळोच उचांबळ जालो. राजान जितल्यो फौजो आसात तितल्यानूय एकठांय जावच्यो म्हणून ताणें हुकूम घातलो. एकठवलेल्या फौजांनी आतांच झुजाचे तयारेक लागचें म्हणून ताणें फर्मायलें. फौजेंत आसलेल्या सैनिकांक ताणें खास आपल्या बांडवलींतले दुडू काडून तांची एका वर्साची मजुरी पयलींच फारीक केली. कसलोय संकोश्ट उबो जालो जाल्यार तांणी केद्याय वेळार फुडो करचो म्हणून सांगलें. पूण ही ताची येवजण चड काळ तगली ना आनी थोड्या काळान ताचें बांदावळ काबार जायत येता तें ताणें पळयलें. अशें लोकांचेर आनी कोर घालपाक ताणें पावलां मारलीं. हे जिणशीं जें कितें कायदे सांगताले ताचेर आड वचूंक ताणें संवसाराची वाट लायली. ताचे पयलीं गाडयेर जे राजा बसून गेलोले तांचे परस अंतियोकुस आपल्या सैनिकांक तशें अधिकाऱ्यांक चड देंग्यो दिवंक लागलोलो. तो असले परिस्थितींत आसतना ताणें पेर्सियाचेर आक्रमण करूंक चिंतलें. हे परी थंयच्या लोकां लागच्यान कोर एकठावंक आनी ते दुडू घेवन परत येवंक ताणें येवजिलें. एक मोठवाचो मनीस कसो ताणें लिसियासाक विंचून काडलो. युफ्रेटीस नोंद ते इजिप्ताची शीम पर्यान जे गांव आसात तांचें सगळें कारबार ताणें पळोवंक जाय आसलें. आपूण परत ये पर्यान अंतियोकुस ह्या आपल्या पुताची राखण ताणें लिसियासाच्या हातांत सोडलोली. तांणी आपली अर्दी फौज आनी होटी लुजियाचे आदीन केली आनी जुडेयांत आनी जेरुजाल्यांत रावतल्या विशीं कितें करचें हाचे विशीं सुचना दिली. लिजियासाक हुकूम आसलो ताणें जेरुजाल्यांत फौज धाडूंक आनी तातूंत आसलेल्या जुडेवांचेर हल्लो करून तांचें बळ मोडून उडोवंक, जे तरेन फुडाराक तांचो कोणेच उगडास करचो न्हय म्हूण राजाची येवजण आसली. जुदेवां लागची जमीन काडून घेवंक आनी विदेशी लोक जे त्या शारांत जळीं मोडलीं शिंपडलेले आसात तांकां दिवंक ताका हुकूम आसलो. 147व्या वर्सा अर्दी फौज आपल्या सांगाताक घेवन तो आपले राजधानी शारांत वचूंक भायर सरलो.
युफ्रेतीस नद पार करून उंचल्या प्रांतांनी वचपाचे ते वाटेक लागले. जॉर्जियास आनी निकानोर सिरियेची फौज जुडेयांत वतात. लिझियास राजांच्या इश्टांमध्ये निकानोर जॉर्जियास आनी दोर्मेनियासाचो पूत टोलेमी हे प्रभावीक मनशांक लिसियासान निवडून काडले. राजाच्या हुकुमा प्रमाणे जुडेया देशांत वचून तांचो सत्यानाश करचे खातीर ताणें तांकां 40,000 पलटण आनी 7,000 झुजारी दिले. ते तेगूय जाण आपली आख्खी फौज घेवन भायर सरले. एम्माउस लागीं पावतच एका उक्त्या मोळ्यार तांणी आपले तोंबू उबारले. तांचे विशीं जें सांगलेलें तें आयकून त्या प्रांतांतले व्यापारी जायते दुडू, रुपें आनी भांगार घेवन इस्रायेली लोकांक विकते घेवचे खातीर आयले. सिरिया आनी फिलिस्तेंवकारांचीय फौज येवन तांकां मेळ्ळी. जुडास आनी ताच्या भावांक कळटच की विदेशी लोकांची फौज येवन तांचे जमनीर थारावलोली आसा म्हूण हे अवघडायेक कसो फुडो करचो तो ते चिंतूंक लागले. आसा तितल्याचोय भस्म करून उडोवचो हुकूम राजान दिल्लो आसा म्हणूनय तांच्या कानार पडलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी आमच्या लोकांचेर जालोलो नास भरून काडुया. आमच्या लोकां खातीर आनी देव-मंदिरा खातीर आमी झगडुया. तेन्ना सगळीं पर्जा एकठांय आयली आनी झुजाचे तयारीक लागली. आनी सर्वेस्परान आपले थंय दया दाखोवची म्हणून ताणें मागणें सुरू केलें. जेरुसालेम अरोण्या भाशेन रितें जालां. एकूय तिचें भुरगें भायर भितर सरना. विदेशी लोकांक देव मंदीर पांयां तळा मोस्तिलें आनी शाराच्या दुर्गांनी तांणी वस्ती केली. आनी onbhavarthiam हो वस्ती करपाचो जागो जालो. जाकोबाची खुशालकाय ताचे कडल्यान काडून घेतली. तुत्तुरेचो आनी किन्नरेचो आवाज बंद जालो. मिtzपांत जुदे फौज जमा करतात. तेन्ना जुडास आनी ताचो लोक जेरुसाल्याच्या सामकार मिtzपा म्हणटात थंयचे वाटेक लागले. कित्याक ह्या जाग्यार इस्रायलकार देवाक आपली प्रार्थना करताले. एक व्हड दुखीचो दीस कसो तांणी तो आख्खो दीस उपास केलो. आंगणां पांगुल्लें, आपले तकलेचेर गोबोर घाल्लो आनी आपलीं आंगावलीं पिंजलीं. जें मार्गदर्शन onbhavarthi आपल्या कुड्ड्या देवांच्यो मुर्त्यो सोडटले आसले त्या बाबतींत समृद्धीचें पुस्तक उगडून भासाभास करूंक लागलीं. तांणी याज्ञिकाची न्हेसण, पयलीं फळां आनी दावो वांटो हाडलो. आनी ज्या नाजारीतांचे आंगवणेचे दीस सोंपले तांकां आपोवन हाडले. स्वर्गाक आपले दोळे उबारून तांणी आड्डून म्हणलें, ह्या वस्तूंचें आनी कितें करतल्या? ह्या नाजिरीतांक आमी खंय व्हरतल्या? तुजें मंदीर तर विदेशी लोकांन आपल्या पांयां ताला मोस्तिलें आनी तुज्या याज्ञिकांक लोजेक घालून ओकमान आयले. onbhavarthi आमचेर आक्रमण करूंक येतात. तांच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात त्यो तूं सगळ्यो जाणाय. जर तूं आमकां तुजी मजत दिनाय जाल्यार आमच्यान तांकां कशे परी फुडो करूंक जातलो. उपरांत तांणी आपल्यो तुत्तुऱ्यो वाजोवन मोठ्यान आवाज केलो. त्या उपरांत जुडासान हozar, xembor, pon'nas आनी 10 लोकांचे pongodd करून तांकां फुडारी नेमले. उपरांत देवाच्या विस्वाशीपणाक खालती रावून जे कोण निकतेच लग्न जाल्यात, जांचें कोणाचें घर बांदपाचें काम चालू आसलें वो दुसऱ्या कोण्या मोल्ल्यांनी
मोडल्यांनी जित्रो भरावपाक सुरवात केलेली आनी जे कोण भेजूड आसले तांकां ताणें म्हणलें, समुती प्रमाणे तुमी तुमच्या घरा परत वचूंक जाय. उपरांत ap-aplo जागो घेवंक एम्माउसाचे दक्षिण दिशेंत वचूंक फौजेन आपली वाट धरली. जुडासान तांकां सांगलें, काळजीदार जायात आनी झुजाक तयार रावात. आमचो आनी आमच्या देव-मंदिराचो नाश करूंक जमलोल्या onbhavarthiam-xim झगडूंक भोव सकाळीं तयार जायात. आमच्या देशाचो आनी आमच्या देव-मंदिराचो भस्म जाता तो पळोवचे बदलेक आमी मेल्यार अदीक बरें. पूण सर्गार आसतो देव आपली खुशी पुरी करूं. देवाचें उतर हें.